Sister Corey? Yes. I'll say the prayer. Yes, Yes. sister. Make a prayer, okay. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगला बापा, आम्ही अर्घ दिता ह्या दिसा पासत अर्घ दिता बापा, तुवें आमकां हो दीस दिलाय म्हणून. पवित्र आत्म्या, तू आमच्या सांगाता आसलोय, तू आमकां राखताय, सांबाळताय, तू सगळोच आमचो पवित्र आत्म्या. वी लव यू होली स्पिरिट, आय लव यू होली स्पिरिट. बापा, ह्या वेळार आमी आयज जमल्या तुजें उतर आयकपाक, तुजें उतर शिकपाक आनी तुजें उतर आमच्या वेव्हारान घालपाक. आमी वेता थंय पेटलेल्यो पोंच्यो जावपाक. बापा, आयज ब्रदर विन्संट उलयतलो, पवित्र आत्म्या तूं उलयतलो तेजे शिनसान. You will be speaking through him, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for filling him with wisdom. Lord, we ask you to fill us with your wisdom. Bless us with your wisdom, Lord. As King Solomon asked, Lord, we are also asking, and to walk in the fear of the Lord, Lord. Help us to live by your fruits, Lord. Lord, we have the faith, but help us to multiply the fruits, Lord, wherever we go. Lord, by your grace and with the help of the Holy Spirit, it is possible with us. Magala Baba, तुका आर्गा दिता, हो वेळ आमी साधलेल्या बरे भाशेन आयकोपाक आमकां आमचे ओथमीक कान उक्ते कर, आमचे ओथमीक दोळे उक्ते कर बापा. आनी हांव जाणा बापा, तूं आमचे सगळे उलो कोत्ताय पळय तूं आयकोताय. आमचे मागणे तूं केन्नाच ना म्हणनाय. तूं जाणा आसा एक मोगाल बापूय म्हणून तुका हांव आर्गां दिता हो वेळा पासत आनी तुका दिनवासता सगळीं पळय आयज एकठांय जाल्या आमी तुजें उतर आयकोपाक. आमकां बेसांवांनी बोर एक बेसांव जावपाक येता थंय. हें हांव मागणें कोत्ता बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Amen. 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 Jesu garga. Jesu Christ. म्हणटच कोणा टेस्टमनी दिवपाक आयज Yes, Lord. आमी कालच्या बुधवार दीस कितें शिकलेले वय की ना? होय brother. आमी कितें शिकलेले कालच्या बुधवारा दीस? कोण जाणो कितें शिकलेले आमी? Repentance जालें जाल्यार Repentance. खरे भाशेन जेजूच्या मनामेन. कितें? खरे भाशेन आमी रिपेंट जाल्यार आमी आमचें जिवीत बदलतलें. आमी परतून त्याच पातकान पडची नात. करेक्ट. खरेपणी रिपेंटन्साची खुणा. येस. सारकें. म्हणजे रिपेंटन्स म्हणजे कितें? रिपेंटन्स म्हणजे हांव आतां देवा कडेन पोत्तून आतां बोगसणे मागपाक वचोना, कित्याक जें पातक हांव कोत्तालो, जे वायट कोन्यो कोत्तालो, जे वायट वाटेन वेतालो, तें हांवें आतां करपाचें बंद केलां. बॉर्न केलें. सारकें? हय. सो रिपेंटन्स म्हणजे कितें? आमी तें जें कोत्तालें आमी आतां बंद केलां. बरें, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. आमी कालचे विशीं आमी जेन्ना रिपेंटन्सा विशीं हो मन बदलपाच्या विशीं आमी शिकताले तेन्ना जेजू म्हणटा तुमचें मन बदला आनी शेवट तोमान परगट करा. ना शेवट तोमानाचेर तुमी बावार्थ दवरा. स्टार्ट बिलिव्हिंग, रिपेंट एंड बिलीव. पोरगोट करपाचें ताणें जेन्ना कॉमेस केल्लें ताणें पोरगोट करपाचें सांगूंक ना. ताणें फकत सांगलें मन बदला आनी म्हजेर सोत मारा. कितें म्हणलां तें? मार्कूचो पयलो विस्वोर वोड 14 आनी 15 घालुया तो? हय ब्रदर.
कोड 14 आणि 15 ब्रदर. 14 आणि 15, येस. I'll read. येस. जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत नेमलेलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत मोन बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. अशी देवाच्या राजाची बरी खबर परगटीत जेजू गलिलियाक येयलो. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटोच जेजू जेन्ना कॉमेंट्स करता तो कितें म्हणटा, मन बदला आणि शिवर्तमान मानून घेयात. म्हणटोच तो आमकां दोन वस्तू सांगता. शिवर्तमान मानून घेवचे पयलीं आमी कितें करूंक जाय? मन बदलूंक जाय. म्हणटोच जो कोण मन बदलिना ताज्यान शिवर्तमान मानून घेवंक जायना. आयकतात तुमी? आमी कितले फाटी म्हणटा, जे कोण भावार्थाचे न्हय ते पातक. म्हाका दिसता पावलून रोमकारांक बरयलां, रोमन चॅप्टर 14 वर्स 23. जे भावार्थाचे न्हय ते जावन आसा पातक. सारकें? बरें, तें घालया. रोमकारांक आविस्वर 14 वोड 23 कितें म्हणटा? आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात ती देवा मुखार गुन्यांवकार जातात. कित्याक तांची कोडणी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेली ना आनी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेले ना ते सगळे पातक. भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेले ना ते सगळे पातक. पूण आमकां कितें सांगलां? आमकां कितें आमी ल्हानतना आमी कितें शिकल्या? पातक म्हणजे कितें? कोण फोटी मारीत जाल्या, कोण गायो मारीत जाल्या, कोण कोणाच्यो खबरो करीत जाल्या, वा कोण आमी कोणाच्यो चोरीत जाल्या, कोणाक आमी कितें वायट करीत जाल्या, तें जावन आसा पातक. पूण तें पातक न्हय, तें पातकाचें फळ. म्हणटच पातक जावन आसा कितें? पातक जावन आसा जें भावार्थाच्या खात्रेचेर दवरलेलें ना तें जावन आसा पातक. In English we say, whatever is not of faith is sin. Whatever is not based on the word of God is sin. म्हणटच आमी आतां आमकांच एक प्रश्न विचारुया. जे भावार्थाचे न्हय जाल्यार आनी पातक जाल्यार आनी म्हाका भावार्थान येवंक जाय जाल्यार हांवें पयलें कितें करूंक जाय? म्हजो प्रश्न तुमी समजल्या? ना ब्रदर. फेथ विश्वास. जे भावार्थाचे न्हय, जे भावार्थाच्या खात्रेचेर दवरलेले ना तें जावन आसा पातक. सारकें? आनी जेजू म्हणटा मन बदला आनी शिवर्तमान मानून घेयात. शिवर्तमान म्हणजे कितें? देवाचें उतर. म्हणून देवाचें उतर मानून घेवंक जाय जाल्यार ताचे पयलीं आमकां कितें करूंक पडटा? मन बदलप. मन बदलपाचें पयलें घडटा. आनी म्हजें मन बदलपाक वा तुजें मन बदलपाक, आतां समजा म्हजें मन हांवें बदलूंक जाय, तुज्यान म्हजें मन बदलूंक जाता? आतां समजा बाय नेटी, तुजें मन हांवें बदलूंक जाय. म्हज्यान तुज्या डॅडीन, तुज्या घरकारान, तुज्या मायन, तुज्या पायन, पाद्रीन, माद्रीन, पापसाहेबान, हो कोणें जो प्रिचर येयला ताच्यान तुजें मन बदलूंक जाता? ना ब्रदर. म्हणून मन कोणाक बदलूंक जाता? आम्ही भावार्थान विश्वासान फेथान रावल्या. मन बदलपाचें काम जावन आसा म्हजी जबाबदारी.
to renew the mind, to change my mind, to change my thinking is my responsibility. ऐकतात म्हज्या भयणीनो तुम्ही? Yes, Papa. शेवट तो मानून घेवपाचे, भावार्थ दवरपाचें, देवाचें उतर आयकोपाचें, ते मागीर. पयली वस्त म्हणल्यार आमचें मन बदलपाचें. रिन्यूइंग ऑफ द मायंड. तुम्ही जाणो, तुम्ही सरप्राईज जातल्यात. तुम्ही म्हणटल्यात अशें जाता? हांव तुमकां सांगता, खूब लोक हा जो आजून जेजूक ओळखूंक ना. ते अजून अनभावार्थी आहात. पूण तो लोक आपले मन बदलता. तुम्ही समजले कितें सांगूंक सोदता तें? Even non-believers know how to renew their mind. समजल्यात तुम्ही कितें सांगूंक सोदता तें? रिपेंट करपाक वा मन बदलपाक हें फकत क्रिस्तांवाचें काम न्हय, कोणाच्यान करूंक जाता. ताणें शुवर्तमान आयकोंकूय ना जाल्यार ताच्यान मन बदलूंक जाता. कशे भाशेन? समजा कोण एक अनभावार्थी आहा जो अजून ताका शुवर्तमान परगट करून, कोण येता, बरो सूट घालता, टाय घालता आनी ताका म्हणटा आमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, आमी आमचे दुडू अशें आमी अशें मोडूंक जाय, अशें आमी घर घेवंक जाय, अशें आमी करूंक जाय. तो आतां आयकता. तो सगळें जें तो कोण सांगता तें तो आयकता. आतां ताच्यान म्हणूंक जाता हें कितें सांगता तें फकाणां सगळीं, काणयो सांगता, म्हाका कांय नाका, म्हणजे हांव कोत्ता, म्हाका करुनी. पूण जो कोण म्हणटा हांवें हाचें आयकलां, आतां म्हजें मन बदलता, जें म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे आतां कोत्ता. हांव समजा म्हजे दुडू बिश्टे अहे मोडटालो, लॉटरीन काडटालो, कासिनोन वेतालो, पूण आतां हांवें आयकलां की आतां हांवें प्रॉपर्टी घेवंक जाय, हांवें घरां घेवंक जाय, हांवें भांगर घेवंक जाय. म्हणजे हांव बिश्टे संवसाराचे वस्तू विशीं हांव सांगता. अनभावार्थी मनीस. जेन्ना तो आयकता, तो आतां जे आयकता ताजे वयर तो नोट करता, ताजेर नियाळ करता आनी आतां आपलें मन बदलता. ताणें जेजूक वळखला? ताणें शिवर्तमान आयकलां? ना. 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 पूण ताणें ताचें मन बदललां? होय. वय. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, होय. ताणें ताचें मन बदललां? कशें मन बदललां? ताणें मन बदललां जें ताणें आयकलां. जें ताणें आयकलां. म्हणटच जेजू येता ह्या संवसारान आनी तांकां सांगता तुजें मन बदला. बरें, आमी मन बदलता. तूं आमकां सांग, पयलें सांग. कितें खबर कितें सांगूंक सोदताय तें पयलें सांग आमकां. म्हणटच जेजू येता आनी तो म्हणटा हांव स्वर्गांतल्यान येयलां, हांव तुमकां बरी खबर दिवपाक आयलां, हांव तुमच्यो सगल्यो तुमचो पिडा रोग उबारपाक आयलां, हांव तुमचें सगळें शिराप घेवपाक येयलां. बरें, तूं सगळें करपाक येयलाय, बरें आहा. तूं कितें उलयताय तें आमकां दाखय. तूं कितें सांगताय तें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दाखय की तूं खरेपणी लोकांक बरो कोत्ताय म्हणून. तूं दाखय की तूं तुजे कडेन ती कापस्ताद आहा, तुजे कडेन तो पावर आहा लोकांक बरी करपाक. नातर बिश्टें सांगलें हांव येयलां बरो करपाक, हांव येयलां. समजा लोकांनी ताजें इतलें आयकल्लें आनी ताणें कांय दाखोवंक नासलें जाल्यार लोक ताका ताजें सत मानतलो आसलो? ना ब्रदर. आयकात म्हज्या भयणीनो, कोणूय येयलो आनी काणयो सांगल्यो तुमकां, बरो व्हडलो शेरमाव दिलो. आमच्या गोंयांत आतां खूब फेस्तां चलतात, वय की ना? फेस्ताच्या दिसा 10 वरांच्या दिसाक व्हडले शेरमाव आसतात. सांत कायतान, सांत हो, सांत आंतोन आनी सांत भाव जोन बाप्तिस्ट, हें तें व्हडल्यो खबरो, हिस्ट्री, जॉग्रफी काडून व्हडलो शेरमाव दिलो. बरें, हांव गेलो आतां आनी म्हणलें तूं म्हणटाय तो असली कामां कोत्तालो, बरें, तूं आतां म्हाका दाखय की आतां म्हाका त्रास आहा, हांवें कितें करूंक जाय. ना, तुका कितें त्रास आहा, तुज्या भाटाचें त्रास आहा, तूं एडवोकेटा कडेन वच. तुज्या पोटान दुखता, तुका आतां सगळें तुजी कूड दुखता. तो दोतोर आहा पणजे, थंयसर व्हडलो दोतोर आहा, त्या दोतोरा कडेन वच. म्हणटच
आमकां जे सांगतात, आमकां ज्यो काणयो सांगतात, आमकां जे शर्मा सांगतात, हे फकत आमी आयकोपाक. ह्या लोकांचेर आमच्यान स्वत मानूंक जाता? ह्या लोकांचेर त्याच्या उतराचेर आमच्यान बाबाट धरूंक जाता? ना पण हा एक क्लासीन कोण ना ना ब्रदर जाता. ना Namrata. म्हणटोच हांवें कितें तुमकां सांगलें, पूण हांवें जे सांगलें तें हांवें तुमकां दाखोवंक ना. आय डू नॉट मॅनिफेस्ट द पावर. जाणा पावलू कितें म्हणटा? पावलू म्हणटा, हांव येयलां तुमचे कडेन व्हडलीं व्हडलीं उतरां घेवन उलोवपाक न्हय. हांव तुमचे कडेन येवंक ना व्हडलो व्हडलो शर्माव दिवंक. हांव येवंक ना व्हडल्यो व्हडल्यो तुमकां काणयो सांगूंक. हांव येवंक ना तुमकां व्हडले देवाच्यो खबरो सांगूंक. हांव एकदम भिरांतीन येयलां. पूण एक पोस्ट तुमकां सांगूंक येयलां. पवित्र आत्म्याचे पदवेन येयलां आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन जें हांव तुमकां सांगतां तें तुमकां घडोवन हांव दाखयतां. देखून हांव जीं उतरां उलयतां ताजेर तुमी स्वत माना. जेजू तेंच सांगता. हांव तुमकां सांगतां, बरी खबर सांगतां, पूण हांव जी बरी खबर सांगतां फकत उतरांनी सांगिना, हांव तुमकां कोन्यांनी दाखयतां. बेऱ्यांक कान दितां, कुड्ड्यांक दोळे दितां, थोंट्यांक चलपाक दितां, कान उपडटां, मेलेल्यांक पोनोत जेवण करतां, देंवचार काडटां, हें सगळें करतां. हांव तुमकां फकत काणयो सांगिना, फकत व्हडले व्हडले शर्मा सांगिना. हांव तुमकां जें हांव सांगतां तें करून दाखयतां. आतां म्हज्यान ताजेर जें तो सांगता ताजेर स्वत मानूंक जाता? Oi. वय म्हणटच म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेजू कालच्या बुधवारा दीस हांवें शिकयलें, ताचो पयलो मानमेंट ताणें कितें सांगलें? तुमचें मन बोदलात बदला. रिपेंट. पेन म्हणटच हें आमचें मन बदलूंक जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत ताजें उतर खरेपणी जिवें जावपाक गरजेचें. जाणा म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगतां. आमी आयकलां खूब फाटी जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. आयकलां की ना? वय ब्रदर Oi. दुसरी चीट पयली चीट पेद्रूची 2:24 कितें म्हणटा? 1 Peter 2 chapter 2 verse 24. ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. Coringa. समजा आतां जें कितें सांगता तें चोत्रायन आयकात. देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. वय की ना? Paper. पूण समजा तुज्या जिवितांत कसली पिडा येयली, कसली दूख येयली, कसली आळकोळ येयली, कसलें दुयेंस येयलें, कसलें कितें वायट तुज्या कुडीन येयलें, आनी तूं आतां देवाच्या उतराचेर स्वत मानताय. देवाचें उतर घेवन तुका पेकोवणी केन्नाच मेळोंक ना जाल्यार तूं येताय जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या, जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. पूण जेन्ना त्रास जाता तूं खंय धांवताय? डॉक्टराकडे. म्हणटच आजून पासून तें उतर तुजे भितर मास जावंक ना. तुमी आयकता कितें सांगता तें? वय ब्रदर पूण कितलीं वर्सां तें उतर फकत पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा. ताच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. 15 दिसांनी परतून आमी सीख जाता. परतून आमी प्रिचराक आपयता. ब्रादर मागणें कर, ब्रादर मागणें कर, ब्रादर. कितलीं वर्सां तूं फकत ब्रादराक आनी सिस्टराक आनी पाद्रीक आनी माद्रीक हाका मोटवाशांक आपयतलीं प्रेयर करपाक? हांव विचारतां तुमकां. हें उतर जें देवाचें उतर जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यात तुज्या जिवितांत तें मास जावंक ना जाल्यार आजून पासून तुवें तुजें मन बदलोंक बदलूंक ना. समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? You cannot start believing the word until you have renewed your mind. आनी हें म्हजें मन बदलपाक तें उतर जें आयकलां तें म्हज्या जिवितांत मास जावपाक गरजेचें. म्हणटच हांव देवा कडेन येता म्हणटा, सायबा हांव इतलीं वर्सां जेन्ना बरो जायनासतलो हांव दोतोरा कडेन वेतालो, हांव मागणी करतालो. पूण आतां हांव दोतोरा कडेन वेचचो ना. हांव तें उतर घेतलो आनी त्या उतराचेर नियाळ करतलो.
ते उतर म्हजे भितर मास जाव पर्यंत हांव Amen. तें उतर सामकें म्हज्या कब्जान म्हज्या हातांतल्यान सोडचो ना आनी त्या उतरा वरवीं म्हज्या जिवितान म्हजे कुडीन हांव पेकोणी अणभवतां आतां तें उतर तुजे भितर मास जालां Way, brother. आतां तुवें तुजें मन बदललाय Way, brother. पिडा Way, तुज्या जिवितान परतून येत जाल्यार तूं जाणा कशे भाशेन ती पिडेक काबार करून उडोवपाक way, brother. आतां तुज्यान तें उतर तुज्या जिवितान बरे भाशेन घडलां तें तुज्यान आतां दुसऱ्यांक सांगूंक जाता Way, brother. आतां तूं बिश्टो काणयो सांगतलोय जेन्ना कोण बरो ना तुजे फुडें येता तूं ताचेर हात धरून ताचें मागणें करतलो आनी तुका खात्री आहा की तूं मागणें करता तेन्ना तुवें सोत मारलें म्हणून तें मास जालां म्हणून तांकां पेकोणी मेळटली म्हणून तुका खात्री आसा Amen. Way, brother. कित्याक अशें घडलें Miss Mon bodole. तुवें तुजें पयलें तुजें मन Bodole. बदललें यू रिपेंटेड आमी जेन्ना मन बदलपाक चिंता न्हय आमी म्हणटा कॉरेजमाचो वेळ येता आमी आयकता रिपेंट 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 म्हणजे फाल्यां पातकांक लागून सोरो पियेनाका मांस खायनाका फटी मारनाका हाच्यो खबरो करनाका हे आमी समजता हे रिपेंट हाका रिपेंटन्स म्हणना हे तुजें फकत तुजी जी चाल आसली ती ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी चाल आसली ती तुवें फकत बदलल्या रिपेंट म्हणजे कितें हांव देवाचें उतर घेतां आनी जें देवाचें उतर सांगता त्या उतरा प्रमाणे हांव आतां चिंतां आनी जेन्ना हांव त्या उतरा त्या उतराचेर हांव म्हजें मन बदलून त्या उतराचेर हांव नियाळ करून आतां तें उतर म्हजे भितर मास जाता आतां हांवें नियाळ केला म्हणून म्हजें मन बदलना म्हणून आतां म्हज्यान तें उतर सत मानूंक जाता कित्याक तें उतर आतां म्हज्या जिवितान एक मास जालां त्या उतराचे वरवीं म्हज्या जिवितान म्हाका पेकोणी मेळ्ळ्या आयकता म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही Way. जेजून आमकां सांगना उपकार करून मातशी तुमी स्वत माना उपकार करून मातशी तुमी तुमचें मन बदला तो तशें म्हणना तशें म्हणना तो आयकता म्हज्या भयणीनो तो कितें म्हणटा मन बदला आनी शिवर्तमान मानून घेया आतां 2000 वर्सां जावन जेजून आमकां पोत्तून आयज आमी पवित्र आत्मा आमकां सांगता की जेन्ना जेजून आपलें काम कमेस केलें ताणें हो मानमेंट दिलो रिपेंट ताणें सांगना उपकार करून मातशें तुमचें मन बदला ताणें सांगलें ताणें कमांड दिलो ताणें एक हुकूम दिलो ही गेव अ कमांडमेंट टू रिपेंट म्हणचें जेन्ना हांव म्हजें मन बदलतां हांव पोत्तून त्या वाटेन वचना हांव पोत्तून त्या चिखलान वचना हांव पोत्तून त्या पातकान वचना कित्याक हांवें म्हजें मन बदललां त्या वाटेन हांव केन्नाच वेचना आयज म्हज्या भाव भयणीनो हांव बुधवाराच्या बुधवाराक आमच्या भुरग्यांक जे कालंगूट आहात रिहॅबान थंयसर हांव वेता 2-3 वरां थंयसर हांव तांकां शिकयता म्हणटच आयज हांवें तांकां सांगलें कित्याक जेन्ना बुधवाराच्या बुधवारा हांव वेता थंयसर शिकोवपाक हांव तांकां शिकयतां देवाचें उतर शिकयतां म्हणटच कालच्या बुधवारा हांवें तांकां सांगलें ह्या बुधवारा म्हणजे आयज हांव तुमकां शिकोवचो ना तुमी आयज तुमची गोवायकी दितल्यात तुमी तुमचें शिवर्तमान परगट करतल्यात म्हणजे जेन्ना तुमी गोवायकी दितात जेजून तुज्या जिवितान कितें केलां तें तुज्या जिवितान कितें बदलाव जाला तो तें जाता तुजें शिवर्तमान दॅट्स युअर गुड न्यूज तेच भाशेन हांव हे क्लासीन पोत्तून तेच टेप रेकॉर्डर घालता पूण कोण आपली गोवायकी दिना पोत्तून म्हाका शिकोवन दिवचीच पडटा आमी शिकोवन दिता देखून हांव थोड्या दिसांनी हांव बंद करता हांगा येवपाक कित्याक जेन्ना आमी कॉमेस करता आमच्या जिवितान ह्या सुमारान कितें तरी घडलां आमी देवाच्या उतरान चलता जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं आमकां गोवायकी दिवचीच पडटा कित्याक जेन्ना कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो ह्यो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना तो संवसाराचेर आड चलता आनी देखून दुमाळो येता कितें तरी त्रास जाता पूण जेन्ना आमी
त्या उतराचेर आमी घोट रावता. आमी आमच्या मना आमच्या परिस्थितीन आमी पडना. कोण आमकां कितें वायट करता, कोण आमकां दुखयता, कोण आमकां नाकारता, कोण आमकां पयस करता, ताचेर आमी दवरिना. त्या उतराचेर आमी दवरता. आनी जेन्ना आमी त्या उतराचेर दवरता, आतां आमची खोवायकी आमी आयकोंक दिता, पूण आमी त्या उतरा प्रमाणे चलना. वी आर नॉट वॉकिंग बाय द वर्ड, वी वॉक इन कॉम्प्रमाइज. कित्याक हांगा आमचें मन बदलूंक ना आमी. We have not renewed our mind. जे आमी आमचे चलता तशेंच चलता. आतां हांव जे सांगता तें हांव तुमकां आतां एकल्याक विचारता प्रश्न. जेन्ना हांव म्हजें मन बदलता, जो लोक तुज्या जिवितांत आहा, तुजो गोरकार, तुजी पोतीन, तुजी भुरगीं, तुजी शेजारी, तुजी पाय माय म्हणटली, अरे हाका कितें जालां? काल बरे भाशेन आमी कितें सांगतले, चल या वसया, चल या आमी खावया, चल या आमी मुवीक या, चल या आमी प्रायर या. आमचे बरें कितें सांगितलें जाल्यार येतालीं. पूण आयज ना, म्हाका उतर शिकोवंक जाय. हांव आतां उतराचेर नियाळ करता. कितें जालें? भाग्योन जालाय रे? सांग जालाय रे? कितें जालां रे तुका? बरो आहे मरे तकलेन? पाद्री जाताय रे? प्रिचर जाताय रे? पूण ह्यो वस्तू आमी आयकोंक तयार ना. कित्याक लोक आमची फकाणां करतलो. सैतान तांकां कोणाक तुज्या फॅमिलींतली वा तुजे बरोबर आहात तांकां वापरतलो तुजे किडण्यो करपाक. पूण आमकां नाका त्यो आयकोपाक. आमकां जाय सगळ्यांक खुशी करपाक. We want to be man pleasers. We want to make everybody happy. But you're making God unhappy. You're grieving, you're quenching the Holy Spirit. You're reaching a stage of even grieving the Holy Spirit. तुमच्या भयणीनो, तुम्ही सजमतां कितें सांगूंक सोदता तें? वय ब्रदर. The moment you renew your mind, ज्या दिसा तूं तुजें मन बदलताय, तुका दिसता तुजे आमी वाडटले? ना. तुजे सगळे शेजारी तुका हाक करपाक आनी तुका पणस हाडपाक आनी तुका कुसवार हाडपाक हाडटले तुका? ना. तूं देवाचो मनीस जालाय म्हणून? ना ब्रदर. व्हडली केक करतले बी, तूं देवाचो मनीस जाले, आमी तुका बीबीक केलां. आनी कोण म्हणटा, अरे तूं आतां देवाचो मनीस जाले, तुका आतां चॉकलेटी हाडल्या, तुका आतां रांदपाची गरज ना, तुका जेवण हाडलां, तूं आतां देवाचो मनीस जालाय. हाडटली न्ही तुका? ना ब्रदर. म्हणटले पिसा जाला, मातसो क्रॅक जाला, पाद्री आहात ते बरे, आमी मिसाक वेता, वो आनी खी आयला सुटला, ही आनी कोण कितें आपली करतात. लोक तुज्यो किडण्यो करतली. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, आमी निमाण्या काळार आसा. लोकांक कितें म्हणूंक जाय तें म्हणुनी, कित्याक आमचो संबंद जेजूशी, आमच्या बापाशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या वेळार गोड जावपाक आनी आमी तयार जावपाक एकदम गरजेचें. एकदम वेळ कमी आहा. वेळ एकदम कमी आहा. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. We are running out of time. तुम्ही सजमतात, तुम्ही म्हणजे हांव तुमकां सांगता, 3-3.5 वर्सां, चड करून 3.5 वर्सां बस. पळयात कितें जावपाचें आहा तें. बरोयात. वाचली जाल्यार मागीर तुमी पळयल्यार कितें हांव सांगता तें. Days are evil. बरें तुमकां हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता. Let me go to Efesकारांक a visvorso आमी इकराथान कॉमेस करूया. Ephesians chapter 6 verse 11 onwards. देवचाराच्यान सगळ्या मान्याचेर जैत व्हरून देवान दाई वर्ड कॉमेस करूया. दाई वर्ड 10. Lamb of God. शेकी सोम्या सोवे ताचे पदवेच्या बोलान तुम्ही गोट रावात. देवचाराच्या सगळ्या मान्याचेर
जोईत व्हरूंक देवान दिल्लें झुजाचें अंगत्रान घालून रावात. राव कित्याक राव राव म्हणल्यार राव 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 शेकी सोम्या सोवें ताच्या पदवेच्या बळान तुम्ही स्ट्रॉंग राहा गोठ राहा. मजबूत राहा गोट गोठ रावात रावात. स्ट्रॉंग रावात. होय. कितें म्हणटा सोम्या शेकी सोम्या सोवें थ्रू जीसस थ्रू द लॉर्ड ताच्या पदवेच्या बळान तुम्ही गोट रावात. पूण जाणो 11वी ओड हांव तुमकां कितें शिकोवंक सोदतालो पण 11वी ओडान आमचे भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक ना म्हणटच मातशी उपकार करून इंग्लिशीन घालात मागीर आमी परतून आमचे भाशेन कडेन वचूंक जाता. पूण KJV वर्जन Ephesians chapter 6 and verse number 10 onwards or just put complete chapter 6. आता तुमकां verse चेंज करची पडटली. Put complete chapter 6 will move. KJV version. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his power. Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. For our struggle is not against enemies, What's against enemy of blood and flesh, but against the ruler, against the authorities, against the cosmetic power of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, so that you may be able to withstand on that evil day, and having done everything, to stand firm. ओके राव आता स्क्रीनाचेर 13वी ओड आमी वाचूया. लेट्स रीड द 13th verse. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. कितें म्हणटा तो देवाचे उत्तर घे. Whole armor of God. तो कितें म्हणटा 13वी ओड. आतां आमी आमचे भाशेन वाचया. इंग्लिशीन वाचले आमी आतां परतून आमचे भाशेन वाचया. 13वी ओड वाचूया. एफेसकारांक 20 ओड 13. ह्या पासत त्या वायट दिसा ह्या दुस्माना विरुद्ध झुजूंक जावचे खातीर आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान तीर उबी रावंक जावचे खातीर देवान दिल्लें अंगत्रान तुमी घालून रावात. म्हणटच तो कितें म्हणटा ह्या पासत जे आमी आतां वाचलां आमी गोट रावंक जाय आमचे मन बदलूंक जाय आमी सगळें ती आमकां जें दिलां तें आमी घालूंक जाय. ह्या पासत त्या कितें वाईट देवान दिल्लें वायट दिसा हे दुस्माना विरुद्ध म्हणजे म्हज्या भयणीनो एक वायट दीस येवपाचो आसा होय की ना. पूण जाणोय तुमी वो वायट दीस आमच्या फुडें आयला. वी आर लिव्हिंग इन दॅट इवल डे नाव. येवपाचो ना. हे कितली वर्सां पयलीं बरयलां 2000 वर्सां पयलीं. आनी आमी नोको की आमी ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या वेळार जियेता ही पिणका ह्या वेळार जियेता ही ह्या वायट दिसा जियेता. वी आर लिव्हिंग इन इवल डेज. बरें हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. इतलीं वर्सां उजवाड आनी काळोख हांचे मदें सदांच हें आसलें झूज आसलें होय की ना. वय ब्रदर. काळोख आनी उजवाड
लाईट अँड डार्कनेस. Darkness. जाणोय या वायट दिसा आमचे झूज कोणा बरोबर हा? तुम्ही जाणो कोणा बरोबर आहा ते? आम्ही समजा आम्ही उजवाडान आहा जाल्यार आम्ही कोणाचेर झूज करता? शैतानाची. हा? शैतान शैतान. सैतानाचेर, काडोकाचेर. काळोखाचेर? जाणे म्हज्या भयणीनो, Stages. हांवें तुमकां याचे पयलीं एक म्हयने पयलीं हांवें तुमकां मातुवाचो 24वो आसविस्वट ताचे वरवीं शिकयल्लें खूब फाटीं ज्या दिसा नोवाच्या काळार घडलें तशें ह्या आता. काळार घडपाचें हांवें तुमी आयकलां वय की ना? Why, brother? As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. आम्ही Man. आयकलां तें? Why, brother? होय brother. करेक्ट? ओके. आतां जेजू कितें आमकां सांगता? जेजू आमकां कितें सांगता की निमाण्या काळार आमी घालया आतां तुम्ही म्हणटा तुम्ही विसरतात. हांवें प्रश्न विचारलो आमचें झूज कोणा बरोबर? मॅथ्यू चॅप्टर 24 घालात. पयले तान कॉमेंट्स करया. मॅथ्यू 24 आमी कॉमेंट्स करया. तिसरी वळीन तान कॉमेंट्स करया. तिसरी वळीन तान. English. आमचे भाशेन ब्रदर वाचूया. आमचे कोंकणीत भाशेन न्हू? वाचूया. कोंकणी न्हू ब्रदर. कोंकणी आमचे स्क्रिनीचेर राव ते वाचूया आमी. तो ओलिवेत दोंगरार बसून आसलो. तेन्ना एक व्हडें येवन शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, हें केन्ना घडटलें तें आनी तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची कुणां कोण ती आमकां सांग. आनी परतीपालून जेजून तांकां सांगलें, ऐकात, चोत्राईन ऐकात आता. एकदम स्लो वाच. Messiah. तुमकां कोणी फटोयना जावंक चोत्राईन रावात. तुमकां कोणे फटोयना जांक Sotrain ra. ऐन रावात. तुमकां कोणे फटोयना जांक चोत्राईन रावात. जेजू ही उतरां कित्याक म्हणटा? आमकां लास्ट डे निमाण्या काळाचेर सांगता बी अलर्ट म्हणून. तो कित्याक म्हणटा तुमकां कोणे फटोयना जांक चोत्राईन रावात? तो कित्याक म्हणटा? जायते False- फोटींग प्रवादी false येवंक prophet. जातात. बाय फ्लावीन सामकें सांगलें. जायत जाण फोटींग प्रवादी आतां वेतेलेत. Why? आनी फोटींग प्रवादी म्हणजे कितें? तांचे भितर कोण येयला? False Messiah. तांचे Satan. जो कोण फोटींग प्रवादी पळय जो कोण देवाच्या पवित्र आत्म्या उदिशी उलयता तो फोटींग प्रवादी जावंक जायना. पूण जो कोण ताचे भितर पवित्र आत्मो ना कोण आहा भितर? Satan. शैतान. शैतान. दुसरो आत्मो आहा. दुसरो. सारकें? Why, brother? म्हणजे म्हज्या भयणीनो सैतानान निमाण्या काळार एका आंज बोडव्याचें रूप घेतलां. एंजल ऑफ लाईट ना ब्रदर? एंजल ऑफ लाईट. Light. दॅट मीन्स निमाण्या काळार आमचें झूज जावन आसा खरो उजवाड आनी फोटींग उजवाड. The fight or the war in the last days is between the true light and the false light. समजलें तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? हय ब्रदर. बरें हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. कोण येयलो, उतर शिकयलें, मिलाग्री केल्यो, हजामां केलीं, लोक कितें म्हणटलो? अरे कितें कितें मिलाग्री कोत्ता रे, ताणें म्हजें नांव सांगलें रे, ताणें अशें केलें तशें केलें. होय की ना? Why, brother? Why, brother? म्हणजे निमाण्या काळार सैतान पासून अजाबां कोत्तलो.
तुम्ही आयकोंक नाय कितें सांगतालें. मला निमाण्या काळार ते सैतान पासून अजाबांक उत्तलो. मिलाग्री Even the devil will perform miracles in the last days. पळय मनशाचे स्वयं कितें. समजा हांव त्रासान बुडलां, म्हाका त्रास आहा, म्हाका कसले प्रॉब्लेम आहा, म्हाका कसलो दुमाळो आहा, आनी हांव आयकता हांगा खूब मिलाग्री चलता, हांगा कोण पिकोणी चलता. हांव खंय वेतलो. मिलाग्री करता थंयसर. ज्या जाग्यार म्हाका कसलो फायदो जाता म्हजे कुडीक वा म्हज्या जिवितान, म्हाका आशिर्वाद मेवता, म्हाका कितें बरें मेवता, थंयसर हांव धांवतलो. पळय आमकां जाय. पळय जेजून आमकां सांगलां तो पेकोणी दितलो, बरें करतलो, तें जाय सारकें. पूण भाव भयणीनो, म्हजी मिलाग म्हाका मेळच्या स्वातेक म्हाका सोत कितें तें म्हाका कळपाक गरजेचें. आनी हें सोत म्हाका कशें कळटलें. हाव विल आय नो द ट्रूथ. आय विल नो द ट्रूथ जेन्ना हांव त्या एकसुऱ्या जाग्यार बसतां, मागणें कोत्तां, उतराचेर नियाळ कोत्तां, आनी तें उतर हांव म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटां. कित्याक हांवें म्हजें मन बदल्लां आनी तें मन बदलून हांव त्या उतराचेर हांवें सोत मानलां, शेवटतोमान हांवें मानून घेतलां, आनी देखून आतां हांव त्या उतरा प्रमाणें चलोन हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेतां. म्हणटच ह्या निमाण्या काळार म्हाका हांगा धांवपाक, थंयसर धांवपाक, त्या रितीराक धांवपाक, त्या प्रिचराक आयकोपाक, त्या प्रिचरा कडेन आयकोपाक गरज ना. हांवें आतां कितें सांगलें तें तुमी सगळ्याक तुमी वय ब्रादर, तूं म्हणटाय रितीराक वचनाका, तूं म्हणटाय ते आतां आमी हांगा ती वचनाका. हांव तेंच म्हणटां. कित्याक हो काळ जेन्ना पावला, तुजो संबंद पवित्र आत्म्याशी कसो आसा. कितलें उतर तुजे भितर मास जालां, कितलें उतर तुजे भितर घट जालां. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हज्या भयणीनो. वय ब्रदर. आमकां स्वयं कितें आहा. कोण पाद्री येयलो, कोण प्रिचर येयलो, कोण हो येयलो, कोण ती येयलो, कोण ब्रदर येयलो, धांव. पूण ह्या काळार आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्मो कितें सांगता ताचेर. तुम्ही हांवें कितें आतां ह्या 2 मिनटांनी कितें सांगलां तें, ह्या 2 मिनटांनी कितें सांगलां तें कोणूच तुमकां सांगचो ना. हांव तुमकां सांगतां, कोणूच सांगचो ना. तुमी इग्रोज मातेन तुमी म्हणटले आयताराच्या आयतारा याद मिसाक, याद लादाई करपाक याद, नोवेनांक याद, फेस्तांक याद, आमी प्रेज एंड वर्शीप करया, सगळें करया. पूण हांव तुमकां एक वस्त सांगतां तुज्या भयणीनो, आयकात, कान दिवन आयकात. आमी अशा काळार पावल्या की आमकां द डेज ऑफ मर्सी, द डेज ऑफ चर्च आर ओवर. तुमी समजूंक ना. तुमकां हांवें कितें सांगता ताचेर अपमान येतलो, पूण हांव तुमकां सांगता तें सच सांगता. A time has come where our relationship with Jesus is all that is going to be important, because in 3 years' time you'll have no church. ते आमकां शॉक जालो ब्रदर. म्हाका दिसता हेका लागून कोण उलोवंक ना. उतून सांगू, in 3 years' time there will be no church. In 3 years' time there will be no banking sector. In 3 years' time there will be no governments in the world.
This world is going to go into chaos. Only your relationship with Jesus and the abiding word and the Holy Spirit will preserve you in the time of tribulation. God, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. तुम्ही समजलं किती म्हणलां ते तुम्ही समजलं आता? Did you Hey, understand brother. what I said? Hoy brother. Way brother, way brother. Impact येयलो तुमकां? Hoy brother. Did you get the impact of my words right now? Yes, Yes. brother. Yes, brother. If you are into religion, dharma na, ki wata re, igor chek wata. Ki wata re, prayer service ag wata. Ki wata re, riti rag wata. How much time are you spending in the secret place of prayer? How much time are you spending studying the word? How much of the word has become flesh in you? How much is your life ruled by the word of God? माझ्या बहिणीनो, हांवें कितें सांगलां तें कितें तुमकां अपमान लागला जाल्यार No, brother. I don't care, because I spoke the truth to you. You may think that I will try to mellow it. No. I've told you the truth. It's recorded. Listen to it again. जे ह्या संवसारांत घडपाचें आहा तो काळ आमी वाचूंक जाय जाल्यार, if we want to be remnants, we want to be there when Jesus returns, we want to be in the Garden of Eden, आमचो संबंध जेजूशी इतलो गोड जावपाक जाय, आमचो संबंध पवित्र आत्म्याशी इतलो गोड जावंक जाय. We should be able to hear from the Holy Spirit, Amen. Hallelujah. not from the preacher, not from the priest, not from the Pope, not from the Vatican, from the Holy Spirit in the last days. If you agree, say amen. If Amen. you don't agree, shut your mouth. Amen. Amen. Praise God. हांवें तुमकां कितें सांगलां तें सच सांगलां. It will be very difficult if you got a religious spirit to say amen to what I just said to you, because you will not believe this. But by the time it happens, it will be too late. Too late. Praise God. जेजून आमकां कितें सांगलां? मन Bodlat. बदला आनी शिवर्तमान मानून घ्या. आमकां कितें जालां? पळय, आमी मन बदलता. केन्ना? कॉरिज्माच्या वेळार, आदवेंताच्या वेळार, मातसो रितीराज आमी शेर्मा कोणाचो, अरे मन बदल, बरें, 2 दीस मन बदलले, परतून त्या शेणान गेले आमी परतून. किजर गेल्या? त्या शेणान. Gone back to that pit. Because we have not stopped it. We have not stopped it. We always can go to God and say, oh God, चुकलो सायबा, काकूत कोर. ताची काकूतूय काबार जाल्या. Mercy is over. Mercy is over. Grace is over. You will not hear what I'm... आता तुमकां कितें सांगलां तें ह्या 5 मिनटांनी तुमी खिचून आयकोचें ना. You will not hear it. But I've told you the truth. He will set us free. बरें, तुमकां एक उदाहरण दिता. समजा म्हजे कडेन हो फोन आहा. ओके? हो फोन आहा. आनी हो फोन चलपाक म्हाका हें घालचें पडटा, कितें क्रेडीट घालचें पडटा. सारकें? क्रेडीट घालचें पडटा. हांव घालतां. हांव म्हयन्याचे म्हयन्याक घालतां, 2 म्हयन्याचे घालतां. आनी हांव जाणो की फुडल्या वर्सा हो फोन जो म्हजो आसा चलचो ना, कित्याक हो आउटडेटेड जातलो. हो आतां नवो फोन येतलो. This version of this phone will go. आयकोता कितें सांगता ते? Hoy brother. This phone will become obsolete in 1 year. आतां जेन्ना हांव क्रेडीट भरतां, केन्ना हांव 1 वर्साक भरतां, आनी हांव जाणो जाल्यार की 8 म्हयन्यांनी हो फोन चलचो ना, हांव क्रेडीट घालतलो ह्या फोनान 1 वर्साक? ना brother. कित्याक घालचो ना? कित्याक हो फोन हांवें 8 म्हयन्यांनी
Discard. Discard. किचर मारचो किचर उडोवपाचो By road apartment. हा By foot. But पाय उडोवपाचो डस्टबिनान उडोवचो पडटलो वय की ना Oi. Did you understand what I'm saying? Yes, मातशें brother. मन Wait, उमटे wait, करा wait. प्लीज हांव कितें सांगता तें मातशें आतां I'm giving you a parable now. If this phone cannot be used after 8 months, I will not put credit for it for 1 year because after 8 months I will throw this phone out. Yes or no? Wait, Wait, brother. brother. आता ऐकात हांव कितें सांगता तें 3 वर्सांनी there will be no church. There will be no Church. there will be no banks. Your money will be rubbish. There will be no banks. There will be no governments in the world. No governments. कोण आयकतलो तुमकां नो गव्हर्मेंट्स पूण हें सगळें ना जाल्यार आनी म्हाका वाचूंक जाय जाल्यार म्हाका जेवण खावंक जाय जाल्यार आय हॅव टू ईट फूड आय हॅव टू लिव्ह इन सेफ्टी आय हॅव टू लिव्ह अंडर प्रोटेक्शन I cannot go to church to pray. I cannot go to the bank to have money. I cannot go to the supermarket to eat food. And I have to survive. आजचो ओर कितें आमकां जिवंक मेळचें ना. After 3 years, church आसचिना, I'm so just bank giving you आसची, an whatever. example. So I need to still survive. By I the don't word want to of die. God. I don't want to be destroyed. हांवें कितें करूंक जाय देवाचे उतराचेर. हांव Holy विचारता तुका हांवें कितें करूंक जाय ह्या वेळार हांव जाणो की आतां हो वेळ येवपाचो आहा पूण म्हाका जिवंक जाय आय वॉन्ट टू लिव्ह I want to prepare myself for the Lord's coming. I want to be there, spirit, soul and body, preserved, blameless. हांवें कितें करूंक जाय Holiness. पवित्र आत्मा ह्या जार. सेक्रेट प्लेसार वचून आमी बायबल वाचूंक जाय देवाचें उतर जाणा जावंक जाय Correct by Jacinta. I need to develop my own relationship with God. I need to hear from God. I need to be protected by God. I need to be directed by God. I need to move where the cloud is moving. म्हज्या घरापासून बसोंक जायना हांवें तयारी करपाक गरजेची कशे भशेन हांव जेवतलो कशे भशेन म्हज्या फॅमिलीक राखतलो कशे भशेन हांव म्हजी सब्जी हांव लायतलो कशे भशेन म्हाका उदक खिचत मेवतलें पिवपाक म्हाका जेवण की मेवतलें ती तयारी करपाक म्हाका गरजेची कित्याक म्हाका आतां कोण दिवचो ना म्हजे दुडू आसचे ना म्हजे भांगर कसल्या वालोराक आसचे ना पूण म्हाका जिवो रावपाक गरजेचो कित्याक हो इतलो काळ वायट काळ येवपाचो आसा Are you listening what I'm saying? तुमच्या मनान अजून पासून येयला what did you understand? Wait, brother. Nobody is going to come to your rescue. No priest, no preacher, no brother, no sister will come to your rescue. You have to have your own personal relationship with Jesus. आणि देखून म्हज्या भयणीनो आमी आमचें मन बदलपाक गरजेचें repent and believe the good In the news. gospel. Time is very short. बरें हांव तुमकां आनी एक उदाहरण दिता समजा हांव म्हज्या घरा आहा आनी म्हाका सब्जी जाय म्हाका चिकन जाय म्हाका बटर जाय म्हाका पाव जाय म्हाका पोळी जाय म्हाका दूद जाय पोदेर येता न्ही सकाळींचो पोंग 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 येता की ना Wait, brother. मागीर तुवें 20 रुपया 4 आणे 8 आणे कितें आहा ते घेतले आनी पाव घेतलो दूदवालो येयला कितले रे बाबा 40 रुपया घे आतां दूदवालो येना पाववालो येना तुजें सुपर मार्केटान कांय मेळना बाजारान कांय मेळना सिट्युएशन इज टोटली डिफरंट बिकॉज इवन इफ दे स्टे इन द बाजारान रावत जाल्यार तांकां कितें मेळटलें कोण दुडू दिवंक शकता तांच्या दुडवांक कसलो वालोर ना म्हणजे असो काळ येवपाक येतलो ज्या भाशेन पयल्या जेन्ना संवसार कोमेस जालो तेन्ना कोमेस जालो तसो जेन्ना म्हजे कडेन समजा म्हजे कडेन नाल्ल आहा हांव कोणाक नाल्ल दितां
आणि कोण म्हाका कितें दिता, म्हाका सब्जी दिता, कोण म्हाका तांदूळ दिता आणि हांव ताका गॉन दिता, पीठ दिता. तुम्ही समजना कितें सांगता तें? बॅटर सिस्टम पहिले असले तसे. Olden time. It will be a transaction that will take place based on exchange of goods, not with money. तुम्ही समजना कितें सांगूंक सोदता तें? Are you getting it? Yes, brother. होय ब्रदर. We are reaching that time. It is all written in the book of Revelation. And if you want to survive without preparation, you will have to take the mark of the beast. Then you will be provided with everything, but you will have already sold your soul to Satan. So if you don't want to take the mark of the beast, you have to renew your mind, repent, believe the good news, allow the Holy Spirit to prepare you and direct you. म्हणजे जेन्ना तो काळ येतलो तूं तयार आसतलोय, कित्याक जें तुका सांगलेलें ती तयारी तुवें पयलींच केली. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Arganci sir. We are already in the evil day. We are not entering the evil day. We are living in the evil day. हांवें तुमकां सांगलें, जशें नोवाच्या काळार घडलें तशेंच आता देवाचो पूत येवचे पयलीं अशें घडटलें. It will be business as usual. What is business as usual? People were eating, drinking, marrying, given in marriage, buying, selling. तांकां कांय पडोंक नासलें. इगर्जेक वेतात मिसाक, आपलो तेर्स कोत्तात, मागणे कोत्तात, नश्ट खातात. सदां उठलीं, न्हिदलीं, सदांचें चलता. It is business as usual. Even though we are in the evil day, people are spiritually blind to see what is happening. लोक ओत्मीक कुड्डेपण आहा, लोकांक ओत्मीक कुड्डेपण आहा, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस आहा, कित्याक लोक फकत ह्या दोळ्यांनी पळयतात. They are only seeing with these physical eyes. They are only hearing with these physical ears. They have failed to listen with their spiritual ears. They have failed to see with their spiritual eyes what God is revealing through the Holy Spirit in the last days. ऐकतात माझ्या बहिणीनो? Am I making any sense to you right now? Yes, brother. थोडी जाण म्हणटले, ब्रादर आम्ही केन्नाच आयकोंक ना, भिरांत दिसता. भिरांत कित्याक दिसता? तुजो संबंद देवाशी गोठा जाल्यार, तूं खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाल्यार, तूं जेजूचो शीस जाला जाल्यार, तूं ताच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार, जो पवित्र आत्मा तुका सांगता तें तूं कोत्ताय जाल्यार आमकां भिरांत कित्याक आसतली? भिरांत आसतली जो कोणाक फकत धर्म कोत्ता, who's only doing religion, superficial, loving this world. ह्या संसाराचो मोग कोत्तात. They love this world. You know, बाबडे हांव तुमकां सांगता, जेजून सांगलां जशें नोवाच्या काळार घडटलें तशें ह्या काळ तो येवच्या आदीं अशें घडटलें. म्हणटच जो कोण देवाचें उतर आयकता तो संसाराच्या रिती प्रमाणे चलतलो? No. हांव तुमकां एक फकत उदाहरण दिता. जेन्ना नोवाक देवान सांगलें तो आर्क कर म्हणून, दॅट बिग आर्क, आर्क करपाक ताका कितले दीस लागले जायत? एक सुमार 1 म्हयनो, 2 वर्सां, 5 वर्सां, कितलीं वर्सां लागलीं जायत ताका? 100 वर्ष. At least 80 to 90 years. Yes. My brother. एक पाटी तें जाल्या उपरांत, ताजे उपरांत ताका आतां सगळें आतां जोण जें आतां, बिकॉज एक पाटी पावस कमी जालो आनी तीं भितर गेलीं सगळीं जानवर, तेजे उपरांत ताणें आतां सगळे जानवर ताणें
एकठांय करचे पडले. He had to follow the instructions of God. He had to collect the animals, one pair, male and female. Then सगळी जानवरां घाल्या उपरांत आपली फॅमिली घेऊन तांणी भितर वचचें पडलें, वय की ना? थंयसर वेतकूच आतां कितलीं वर्सां थंयसर रावचें पडलें, कित्याक आख्ख्या संवसाराक उदक पडलां. उदक खंय वेतलें? म्हणजे थंयसर उदक ना, थंयसर तें उदक वेतलें. आतां सगळे कडेन उदक आसा जाल्यार तें उदक देंवपाक, तें उदक लेवल जावपाक ताका कितलीं वर्सां लागतलीं? हांव विचारतना, just give me an estimate. How much years will it take? First and foremost, 40 days and 40 nights. After that, for the water to go down, because everybody is dead on the world, that water to go down, or the level to go down where land can be seen, taka kitle dis लागतले? Give me an approximate. म्हणजे तुमच्या मनात किती आहा ते सांगात म्हाका. कितले दीस? हा? Maybe another 40 days. 40 days? By Maria, 40 days? We are talking about years. Yeah, 3, 4, 5 वर्ष. 3 years. Minimum between 5 to 7 years. Praise God. For that water to recede, that means 5 ते 7 वर्सांक ताका त्या बोटीन, त्या आर्का भितर जानवरांक आनी आपले फॅमिलीक जेवण आसूंक जाय आसलें, वय की ना? वय brother. Are you all, तुम्ही ऐकता कितें सांगता तें? I'm just trying to give you a parallel what is going to happen, so that I'm talking in parables now, so that you understand what preparation you need to make. कसली तयारी मी करपाची? पहिली तयारी मी करपाची जावन आसा आमच्या आत्मीक स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन. मन बदलपाक, त्या उतरान रिगून रावपाक, त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. कित्याक हांवें त्या उतरा प्रमाणे केन्नाच चलोंक ना जाल्यार, ताच्या गांयांनी हांव केन्नाच म्हाका पिकोणी मेळोंक ना जाल्यार, आय नेवर सीन हिलिंग. बिकॉज आफ्टरवर्ड्स तुका पळय म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमकां पिडा येता आनी ताच्या उतरा वरवीं म्हाका पेकोणी केन्नाच मेळोंक ना, कित्याक हांव दोतोरा कडेन धांवता. त्या वेळार तुज्या दोतोरा कडेन वचोंक जाता? हांव विचारता, दोतोर आसतलो तुका थंयसर? दोतोरा कडेन विशी जाल्यार दोतोराक मागीर कितें जाल्यार फुकट काम करतलो? दुडू पासून दिवंक जायना. यू कॅनॉट इवन पे हिम. सो ही डजंट वॉन्ट टू सी पेशंट्स एट दॅट टायम. डॉक्टर्स विल गो इन टू हायडिंग ऑर दे विल बी डेड. म्हणजे फकत जो देवाचो लोक, ओनली पीपल ऑफ गॉड, द रेमनंट्स, दे विल सर्वाइव, स्पिरिट, सोल अँड बॉडी. तुम्ही समजना कितें सांगूंक सोदता तें? म्हणटकीर तो रेमनंट म्हाका जावपाक हांवें एके भाशेन एक तयारी करपाक गरजेची. कसली? पयली हांवें म्हज्या पर्सनल प्रेपरेशन, पर्सनल होलिनेस. I need to start living by the word of God. Every word I speak, every thought I entertain, everything that I do must be directed by the word of God. Don't put your money in the bank, invest it in the kingdom. Don't look for your security. There are people who are working for their retirement security, but they will be disappointed because that money which they worked for years will turn into a piece of paper. Oh my. First will be my personal preparation, wherein I'm living by the word of God. I'm living by trusting God. I'm living by faith and moving to the level of trust. दुसरी गोष्ट, म्हाका फामील हा जाल्यार म्हजे फामिलीक हांव एकठांय करतलो. I will pray with my family. I will fight with my family. We'll fight as a family. We will roar, we will groan, we will pray in the spirit. Personal prayer, family study, because you want your family, because that is your responsibility, your personal and your family, not other people's family. Forget about preaching that time. Forget about going to the ends of the world. That time is over for preaching. Now it's you and your family. So first your own self, then your family, and third is physical preparation. Start storing food.
Start growing your own crops. Start getting out of the city. Start moving into the mountains, into the valleys, moving out of the city, move into villages, move out of the city. आता तुम्ही म्हणतेला, move into the city. Go and read Matthew 24. Go and read Matthew 24. He has said, you should move out to the mountains, move out into the fields. Don't stay in the house. Don't. Borela, has he said when the tribulation comes? होय brother. मुझ्या बहिणीनो तुम्ही मुझेकडे हाल उतर तुमच्या तोंड पासून उक्ते करपाक तुमच्यान उलोवंक जायना तुमकां सांगता देवाचे होय उतर brother. सांगता. Am I telling you the truth or am I telling you Yes. my own stories? Why, brother? Why, brother? इतले दीस हांवें तुमकां मातूर 24 शिकयला. And I'm talking about the commandment about repentance and believing the good news. It doesn't matter we are only 6 of us in this class. Doesn't matter. Those who are not coming, let them be involved with the world. They'll be swept. But you are getting the truth. You're getting the opportunity to prepare. Hallelujah. Amen. God. Argan Jesus. We are not moving to the evil. We are living in the evil day. And in order to stand in the evil day, put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God. Don't leave any part open. Helmet of salvation, the truth, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace, the sword of the Spirit, praise. These are your two attacking tools. The word of God, sword of the Spirit, and praise. Everything is given in Ephesians chapter 6. Put on the whole armor of God, the defensive tools and the attacking tools to prepare yourself for this evil day. Jason, किती सांगला आमका? Okay, I'll put the last scripture and then we'll end today. Otherwise, it'll be too much heavy for you to take for this one day. I'm going to be I'm going to be building up on this in the next few weeks. Let's put Luke chapter 18 and verse number 8. होय हांव तुमकां सांगता तो तांकां बेगीन निवारतलो तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान बावाड मेळटलो काय तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान बावाड मेळटलो काय म्हणजे तुझे मन बदलून ताचे उत्तर ताचे शेवटचो मानून घेऊन तुझो बावाड तुवें वाडून ताका तो बावाड दिसती पडटलो काय ऐकतात म्हज्या भयणीनो Why, brother? When the Lord returns, will he see faith on the earth? He's not talking about going and finding faith in the churches or finding in some people. He's looking at you and me personally. Will he find faith in you and me? Yes, God. So if you are following the instructions of the Holy Spirit, जाणे म्हज्या भयणीनो देवाचें उतर जें बरयलां पवित्र आत्मा जो इतलीं वर्सां उलयला तींच उतरां पवित्र आत्मा ह्या काळार उलयना. That is, the cloud has moved. The cloud has moved. God's mercy, God's grace, God's compassion is exhausted. Now you generate oil in the secret place. Keep your lamps burning. Be like the 5 wise virgins. Don't be the foolish virgins. There were 10 virgins. 5 were foolish, 5 were wise. The 5 wise virgins were spending time in the secret place generating oil. They were producing oil to keep their flame burning, waiting for the groom. Whereas the 5 foolish virgins, pisat angwari, kitan kotalin? Mauza matalin. As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of Son of Man.
message is very strong today. I did not even intend to speak so strongly, but this is what the Holy Spirit revealed today. As it was in the days of Noah, go and enjoy yourself. Have fun. Go have fun wherever you want to have fun. Go to Honolulu and go to Disney and go everywhere and enjoy yourself. But you will miss your flight. You will miss your flight if you don't understand the seriousness of the present time, which is evil days in which we are living in right now. Amen. Amen. Jesu Karga. Jesu Karga. कोणाक कितें विचारूं जाय ब्रदराक? प्लीज गॉड. मागणें करुया न्हू ब्रदर देन? Oi, bhai Flavi, let's pray. Let's pray. सर्गीच्या बापा, दिनवास ह्या वेळा पासत हो आमकां वेळ फावो जालो म्हूण तुज्या पवित्र आत्म्यान ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान आमकां संदेश दिलो, एक गरजेचो संदेश दिलो, आनी तो जावन आसा की निमाण्या काळार ऑलरेडी आमी आसा. निसणपणाचो वेळ लागीं पावला आनी आमकां गरज जागृत रावंक. ते 5 शाणे आंकवानी पोरी आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट करूंक आमकां आयज पवित्र आत्म्यान परत एकदा शिटकायला. कित्याक निमाण्या काळार आमी जायते फोटींग प्रवादी येतले आनी आमी फटोवना जावंक आमकां गरज आमची तयारी बरे भाशेन जावंक, आमचो संबंद तुजेशी खरेपणी घट आसूंक आनी कोणूय येवं आमी फटोवची नात. पवित्र आत्म्या आमकां आदार दी. हें उतर आयकलां तें पाळूंक, न्हय फकत आयकूंक पूण तें पाळूंक आमकां आदार दी. आनी आमी आळशी जावंक न्हय पूण आमी चतूर रावंक ह्या दिसांनी. आमी वावरूंक फकत तुज्या येण्याची तयारी करूंक, न्हय आमच्या संवसारी राटावडींनी आमी आसूंक, पूण जे भाशेन आमकां आयज भावान शिकयला की आमी तयार रावंक जाय तुज्या येण्याक. ती जावंक जाय आमची खरी तयारी ह्या संवसारांत आसतना. तर आमी आमचे आत्मीक कान, दोळे, आमची काळजां उक्तीं दवरूंक गरजेचें. आमकां आदार आनी कृपा दी दोनया. आनी ही शिकवण, म्हत्वाची शिकवण जायत्या जाणांक फावो जावन दी. आनी खरेपणी आमी एक दीस आमी वगडाय नासतना आमची तयारी चड आनी चड करूंक आमी वावरुया. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. Amen. 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 Jesu Karga. Jesu Karga. Amen.